पणजी मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेक काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात। गोंय सुरक्षा मंचान पणजे खातीर उमेदवार जाहीर केला। तो सोमारा आपलो उमेदवारी अर्ज भरतलो। भाजपान अजून उमेदवार जाहीर केल्लो ना। भाजपाची समिती कोणाक उमेदवारी दिवप हें थारावपाच्या गोंधळान आसा। भाजपाच्या कांय वांगड्यांक गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री पर्रीकाराच्या पुताक पणजेची उमेदवारी दिवची म्हूण प्रयत्न करतात, जाल्यार कांय जाण पर्रीकाराच्या चल्याक उमेदवारी दिवच्या परस आदलो आमदार सिद्धार्थाक उमेदवारी दिवची म्हूण प्रयत्न करतात। भाजपान 2 गट पडिल्ल्यान केंद्रीय समिती गोंधळान आसा। तांणी उमेदवारांची नांवां हायकमांडाक धाडल्यांत अशी म्हायती आसा। भाजपाच्या उमेदवारी बद्दल म्हायती घेवपा खातीर भाजपाच्या अध्यक्षाक फोन केल्यार ताचो फोन लागना। भाजप एका वाटेन उमेदवार निवडपाच्या गोंधळान आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन भाजपाच्या विरोधान हेर पक्ष आपले उमेदवार राजधानी पणजेच्या मैदानाचेर उबे करीत आसात। तांकां कशें थांबोवप आनी पणजी भाजपाच्या ताब्यात कशी दवरप ह्याय गोंधळान आसा। पर्रीकाराच्या चल्याक उमेदवारी दिल्यार बाबूश मोन्सेरात आनी वेलिंगकाराक हारोवपाक शकतलो काय ना होय प्रश्न समिती मुखार आसा। पणजेंतल्या नामनेच्या आनी पर्रीकाराक लागीं आशिल्ल्या वेवसायिकां कडेन भाजपाचे नेते चर्चाय करतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या।